मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. बाराय महिने मय काळखात. पावस असलो तरी लाईट ना, पावस नासलो तरी लाईट गुल्ल. वीज कर्मचारी शेतात जय झेतात. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. मंगळारा उसगांव खुर्सा कडेन कार आणि दुचाकी मदीं भयानक अपघात. या अपघातात दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी. सरकार इव्हेंटांक मोठा पैसो. बरे रस्ते दिवपाक जमना सरकाराक. आगरवाडो चोपडे जंक्शनार गोंधळात गोंधळ. शापीत सर्कला कडेन फोंडकुलांतल्यान सोदचो पडटा रस्तो. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोमारा राती कडेन पडलेल्या वादळी पावसात मये परत काळखात पडले. जळीमळी झाडां वा खांदयो पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. परिणाम लायटी वायरी तुटलेल्यान रातभर वीज गायब. मये तळ्यार एका गाड्यार झाड पडले. बरें म्हण बरें, गिरायकाचो जीव किरकोळ जखमेचेर वाटावलो. पूण मयेकारांक पुराय रात काळखात सारची पडली, ती सरकाराच्या घाळपणाक लागून. मये सध्या काळखाचें राज्य जावन रावला. फाटली कितलींशींच वर्सां लायट वचना अशी रात वा दीस मयेकारांक पळोवपाक मेळना. लायनमन जिवाचेर रान करून रात दीस काम करतात, पूण उण्या साधन सुविधांच्या आदारान ते म्हण खंय खंय धांवतले, खंय खंय पावतले. अर्दवर लायट येयली ना जाल्यार तांकां गाळयो आयकच्यो पडटात. अधिकारी आनी मंत्री सुशेगाद एसीत आराम करतात. आयकात थळाव्यांचे उतफर्के. हे आमकां लायनमॅन आसा न्हू आमचे, एका फोनार धांवून येताय. तेंचें काम करता न्हू ती खरेंच तेंचें कौतुक करणार गे. हांव नो डावट ते बरें वावुरता. पूण सरकार असो निर्णय कित्याक घेयना की जेन्ना झाडां पडटा, जेन्ना व्हडलो वारो जाता, पावसान जे कार्य करता तें पावस स्टार्ट जावच्या पयलीं कित्याक करिना. बारीक विचार करणार गो पळय सर. तुमकां हांव सांगता, जेन्ना पावस पडलो की झाडां पडटा आनी खूब आमी मयेकार सदींच काळखान. तेंच्यानी खूब आमकां लायटमॅन आसा न्हू, तेंकां हांव दोश दिना, ते खूब मेहनत करता. पूण हो ते गोवोरमेंटान पयलीं स्टेप घेतलेली की पावस पडच्या पयलीं जर झाडां आसा ती सगळे साफसाफी बरी सिस्टमेटीक करता कितें जायना न्हू. तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन सांगता की हो दुसरे फावट आनी एक प्रॉब्लम जावचो न्हू म्हणून पयलींच कितें तरी स्टेप घेया पावसा पयलीं. आनी हे आमकां काळखांचे आमकां सदींच त्रास काडचे पडटा आनी लोक बारीक बारीक धंदो करता. त्या धंद्याचेर सुद्दां मार पडटा. इवन सुद्दां ही कालची केस जाली ती रातची जाली, ती दिसाची जाल्ली आनी लोक ल्हान ल्हान भुरगीं इस्कॉलाची येता वयता जाल्यार तेंच्या झाडां पडलेली. असो इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार कितें जातालें आसलें. म्हणून गोवोरमेंटा कडेन हांव एक मनांच्यान एक रिक्वेस्ट करता की ही स्टेप आसा ती पावसा पयलीं करा आनी आमचेर मातशे तुमी उपकार करा. एजयक फोन केल्यार दर खेपे फीडर, ट्रान्सफॉर्मर, जंपर बंपराची निमतां आयकपाक मेळटात. पावस नासलो तरी मयेकार काळखात, पावस पडलो तरी मयेकारांच्या वाट्याक काळोखच. सरकारान इमर्जन्सी नंबर दिल्यात, पूण ते फकत अमके कडेन लायट अमक्याक लागून गेल्या इतलीच म्हायती दितात. फुडें कांय ना. कालच्या वादळांत मये तळ्यार एका गाड्यार झाड पडले. त्या वेळावयलो अणभव सांगता आत्माराम किनळकार. आयकात. हांगा जो इन्सिडंट जालो ती व्हडलें वादळ जालें आनी एक हांगा शॉपार झाड पडलें आनी थिंगा भुरगे कितें भजी पाव कितें खावपाक बसले. रेस्टॉरंट तें भजी पाव खावपाक बसले तेन्ना ती वादळ जालें, झाड पडलें आनी तेंच्या भुरग्यांचेर पडलें. एकट्या भुरग्याक काय जावंक ना आनी एकट्या भुरग्याचे सारकें मातशें हें जालें, कचरो लागलो आनी एका ब्लिडींग जावंक लागलें. GMC वचोन चाके बीन घालून हाडलो तेका. मया फाटली कितलींशींच वर्सां पावसा आदली कामां खंयच केल्ली दिश्टी पडनात. हें गोवा 365 नदरेक हाडून दीत आसता. मया आसूं वा चोडना, पळय थंय झाडां पोंदच्यान लायटी वायरी गेल्यात. वादळी वाऱ्यान वा पावसान झाडांच्यो खांदयो वा अख्खेचे अख्खें झाड पडटा आनी रातभर लोकांक काळखात दवरतात. प्रशासन सुशेगाद, भोगचें पडटा तें लोकांक.
हांगाची इलेक्ट्रीक पोलय दुसऱ्या पोलांच्या आदारार उबे. कशें दितले बरी सेवा? तेंची गत वीज विभागांतल्या कर्मचाऱ्यावरीच. ही हांगासर खूब कडेन हेंचे लायटीच्या तारांचेर झाडां दिसतात, त्या बद्दल ही झाडां मारपाची सगळ्यांची. लायटी खांब्यांचेर येयला, खांब्यांक सगळे झाडांनी कवर केल्ली आहा, तेन्ना ती सगळीं झाडां मारपाची खांब्यार येयल्या तितकी. पावसा आदी. पावसा आनी व्हडली व्हडली झाडां ती मारपाची. सांगूं येना, ती आतां सुकलेली आहा सारकी, केन्ना पडा सांगूं येना. एकूच सरकारा कडेन हें निवेदन म्हाजें की मातश्यो झाडां मातशी व्हडली व्हडली आहा ती पयलींची झाडां मारपाची मातशी रस्त्याक सायडीक ती हो खांब्यार येयल्या ती. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. सरकारा कडेन इव्हेंट करपाक पयसो आसा, पूण इव्हेंटा निमतान येवपी पर्यटकांक बरे रस्ते दिवपाक जमना. पेडणेकारांनी अजाप उक्तायला. आगरवाडो चोपडे जंक्शनार गोंधळ जाला. लोक आदी खड्डे सोदताले, वाटायताले आणि फुडें वयताले. सद्याक परते जाला. लोक रस्तो सोदतात आणि मेळ्ळो जाल्यार फुडें वयतात. शापित सर्कला कडली ही अवतिकाय दाखयता आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकार. सीएम जर म्हणटा खड्डे खंयच ना गोंय, जाल्यार सीएमाक आमी खंयचे खड्डे म्हटलेले तुमकां खबर आहा? खड्डे खंयचे म्हटलेले? कॅस नासलेले खड्डे काय रस्त्यावेले खड्डे? कोण जाणा ते जाल्यार रस्त्यार सीएमाक आसतले, पूण आमकां खबर आहा हे खड्डे रस्त्यावेले खड्डे आहा, गांवां गंजणी खड्डे पडले, हे लोकांक कितले त्रास जाता. सीएमान हेजेर गंभीर लक्ष घालून आनी पेडण्याच्या आमदारान, आमच्या मांद्रेच्या आमदारान हेजेर गंभीर लक्ष अजूनय घालिना. हो मांद्रेचो आमदार लोकांक जे त्रास जाता तितले पेडण्या मांद्रेचो आमदार करपाक लागलेलो आहा. आनी मांद्रेच्या आमदाराक आमी बऱ्या उमेदीन निवडून हाडलेलो, पण मांद्रेच्या आमदाराचें हे काम आमकां तितले लोकांच्या हिता खातीर दिश्टी पडना खंयच्याच एंगलान. एक त्यांनी पायपलायन घातलेली 2 वर्सां पयलीं, ते पायपलायनीचे 2 वर्सां आमकां त्रास जाले गाडये चलोवपाक. आनी मुश्किलीन त्यांनी बेश्टे तो गोबूर घातला वो डामर घातला ते खबर ना. ते रस्ते ह्या पावसाक सामके निकळोन गेल्लेले आहा. हो जो जंक्शन आहा तो आगरवाड्या चोपडे हो एक जंक्शन, आमी तेका सदांच शापित सर्कल म्हणटात. आनी हे शापित सर्कल म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता की कितें अवतिकाय जाल्लेली आहा ती तेची. आनी हो जो रोड वयता हो एंट्रन्स पॉयंट आहा की शिवलच्यान ब्रिजा वयल्यान भायर सरले काय हो चोपड्याचो सर्कल आसा. हो सर्कल काडलो काय हांगासरल्यान मोरजे वचपाक, मांद्रे वचपाक, पेडणे वचपाक आनी महाराष्ट्र बॉर्डरीक वचपाक हे अशे सगळे कनेक्टींग रोड आसा. पण हेची अवतिकाय जर पळयली जाल्यार एंट्रन्साकच सगळे मॅस जाल्लेले आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता कशे लोक सर्कस करतात हे व्हण्यांनी. आनी एका सायडीन सरकार म्हणटा की खड्डे दाखया. आतां खड्डे खंय दाखोवपाचे? एका रस्तो खंय आहा तो सोदून काडून दाखोवपाचो. हो जे हे आसा, आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता की म्हाज्या फाटल्यान हे सगळे लोक सर्कसी करता. हांगासर कितलेशे एक्सिडंट जाल्लेले आसा आनी इतले एक्सिडंट जाल्लेले आसा की हातपाय सुद्दां मोडलेले आसा. आनी सरकाराक म्हाका दिसता जागो दिना. आनी आमचे जे डिपार्टमेंट आसा, PWD डिपार्टमेंट पेडण्याचे, ते म्हाका दिसता सुस्त न्हिदलेले आसा. कारण तांकां बसून सगळे पगार मेळटा, दनपारचें जेवण हाडटा ते बरे जेवता, ते तांकां रस्त्यार कितें घडटा ते भायर केन्नाच सरोन पळयना. ताका लागून हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आनी आमी सदांच सांगता की रस्ते सारके नसल्या कारणान एक्सिडंट जाता. हो आयज तुमकां चोपडे टू पेडणे पर्यंत आमी दाखयल्ले आसा. आतां हेच्या फुडें आमी सगळे रोड फोडले ते तितले आमी तुमकां दाखयतले. आतां केन्ना हे सरकार करपाक रावला देव जाणा. म्हाका दिसता एक इन्सिडंट मेजर जायसर सरकार रावला जाल्यार सरकाराचें वेलकम करता. आनी ह्यो थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया. थंय हांव आणखी एक म्हाका एक सांगूंक दिसता सरकाराक. सरकाराक कितें आहा, सरकारा कडेन इव्हेंट करपाक करोडांनी पयशे आहात. शिगम्याचो इव्हेंट करतात, कार्निवाल इव्हेंट करतात, आनी कहलो फिल्म फेस्टिवल इव्हेंट. आतां फिल्म फेस्टिवल येता, फिल्म फेस्टिवल इव्हेंटाक आतां करोडांनी सरकार पयशे मोडटलो. पूण ह्या फिल्म फेस्टिवल जेन्ना सरकार जेन्ना गोंयांत जेन्ना ट्युरिस्ट गॅस्टांक आपयतलो, ह्या फोंडकुलासून सफर करपाक लायतलो, हे म्हाका प्रश्न आहा सरकाराक प्लस लोकांक. पूण सरकारा कडेन इतले जर पयशे इव्हेंट करपाक आहा जाल्यार सादे पॅचेस करपाक सुद्दां सरकाराक हे पयशे घालूंक सोदिना. पूण सरकार आमचेच पयशे, आमकांच पयशांचे पयशे आहा ते आमची कामां करून दिना सरकार. सीएम आमकां व्हडले व्हडले प्रॉमिसी करता. प्लस हांव सीएमाक सांगूंक सोदता की सीएम फाटल्यान स्टेटमेंट केलेलो की सोरो पियन ट्युरिस्ट जे पडटात किंवा भुरगे पडन एक्सिडेंट जावन मरतात ते सोरो पियन मरतात म्हणटा.
पूण CMच्या आनी सरकाराच्या आनी पेडण्याचो आमदार प्लस मांद्रेचो आमदार आनी CM आनी टुरिजम मिनिस्टराक सांगूंक सोदता रोहन खंवटे की तुजो टुरिजम जो पडोन मरता इलेक्शनान पडोन मरता न्हू 100 रुपयानूच पिवन मरनात ते 100 रुपयान तांकां ते बरी तरी भान आसता तांकां पूण जे रस्त्यार तेंचे लायट्स बोर्ड सारके नासता स्ट्रीट बोर्ड पेटना थोडे थोडे सुवातांचे थोड्या सुवाताचेर जे प्लंबींग लोक जे खंडे फोंडकुलां मारतात ते खड्डे तहेच पडलेले असतात ताका PWD डिपार्टमेंटाचे कोण वालीच ना थिंगा त्या रस्त्यांक त्या फोंडकुलांक जावं ते रस्त्यार खामी घालपी आहा ते लोक काम करतना तहेच साणान वयतात थिंगा रिफ्लेक्टर बहुत मारिना जावं एक खंयची सारकी सायनबोर्ड सरकाराची खंय दिश्टी पडना हांगर एक गांव आहा विलेज आहा थिंगा हांगर स्लो डायरेक्शन सांबाळून वचपाक जाय अशें कांयच डायरेक्शन ना हे कित्या खातीर सरकार चल्लां हें सरकाराचे प्रॉपर अलायनमेंटाचें डायरेक्शन नासल्या कारणान चल्लें सरकाराची लॉ अँड ऑर्डर आहा न्हू ही कंप्लीट फेल्युअर जावन आहा कोणाक भिरांत पडलेलो ना हांगा ह्या सिस्टमीन ह्या CMच्या सरकारान ह्या आमच्या गोंयच्या सावंत सरकारान सगळे ऑफिसर जे काम बिंदास चल्लेले आहा सो म्हाका सांगूंक सोदता CMक आमचे पर्सनली घेवपाचें आमी जे स्टेटमेंट करता हे पर्सनली ना घेतात हे खरे प्रॉब्लम आसा वा ना सोदपाची गरज आसा CMन आनी हेजें सोल्युशन काडून प्रत्येक डिपार्टमेंटान रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट जावं इतर जे टुरिजम डिपार्टमेंटाचे जी कामां तांकां वेवस्थीत दिवन गोंयचो टुरिजम डेस्टिनेशन जर बरो दिवंक सोदता जाल्यार गांव लेवल विलेज लेवल जे रोड्स आहात किंवा सरावंडेड एटमॉस्फियर आहा जो गोंयाक बऱ्या टॉप लेवलाचेर पावूंक शकता अशा बऱ्या टायप इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट क्रिएट करून गांवाक कनेक्ट करून गांवकारांचे विचार घेवन बऱ्यापैकी एटमॉस्फियर टुरिजम बेल्टाचो करूंक शकता लोकांच्या हिता खातीर हे माझे CMक आनी सगळ्या लोकांक सांगलें आहा प्रसार माध्यमां थ्रू आपल्या लेवलाच्यान सर्वे घालपाची गरज आसा आनी त्या सर्वेचेर कितें जे मेळटा न्हू ते सरकारान तेचेर निर्णय घेवपाक जाय की लोकांच्या हिता खातीर आनी सरकाराक म्हजी मागणी आहा ही गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा उजगांव खुर्सा कडेन कार आनी दुचाकी मदीं भयानक अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात अपघातांच्या आंकड्यांनी दिसपट्टो भर पडत आसा. कांय वाठारांनी अशीर रस्ते जाल्यार कांय वेळार गाडयो वेगान धांवडायल्ल्यान अपघातांचें कारण थारता, जाका लागून चडशा जाणांक आगताक मरण येता. मंगळारा उजगांव खुर्सा कडेन घडिल्ल्या अपघातात कार आनी दुचाकीची समोरासमोर नेटान टक्कर जाल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो. दुचाकी चलोवपी वयर उसळून सकयल रस्त्यार पडिल्ल्यान तो गंभीर जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. काणकोणा आदींच मोबायल रेंजीचो दुकळ. तेतून गॅस बुकींग करपाक KYC आनी आधार लिंक सक्तीचो म्हण सांगल्या उपरांत बोळ जाल्लो. पूण आयज उपजिल्लोधिकाऱ्यान ही सक्ती फाटीं घेवपाक लायली. लोकां मदीं जागृताय करात, म्हायती दियात. तो मेरेन गॅस कनेक्शनां आडाव नाकात अशें ताणें सांगलें. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट.
सद्याक जे आमकां सगळ्यांक गॅस सिलिंडर मेळटात ते गॅस सिलिंडर मेळपा खातीर KYC करप, आधार कार्ड अटॅच करप आनी बाकीच्यो डिजिटल सगळ्यो सर्विसी कंडिशन घातिल्ल्या कारणान सद्याक काणकोणकार जे आसा सामके गॅस सर्विसी लागून प्रॉब्लेमाक आशिल्ले आनी वेगवेगळे थंय प्रॉब्लेम जाताले. काणकोण तालुक्यांतल्या बऱ्याचशा भागान नेटवर्क ना आनी नेटवर्क नाशिल्ल्या कारणान OTP येवप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपाक जाय त्यो जाग्यार पडनाशिल्ल्यान खुबशे लोकांक प्रॉब्लेम जाताले आनी ताका लागून बरेचशे लोक जे आसा ते गॅस जे सर्वीस मेळटा थंयसर येवन गर्दी करताले आनीक नाहक रित्या त्रासदायक ठरताले. आनी हो जेन्ना विशय जेन्ना बरोसो बोवाळ पडलो त्या वेळाचेर काणकोणांतले जना भंडारी हाणेन एक कलेक्टरा कडेन मेमोरेंडम दिलें आनी कितें कितें इश्यू आसा ते आनी आयज कलेक्टरान ही हांगासर मिटींग आपयली स्पेशली डीलर जे कोण ग्रेवेन्सीस डिमांड केल्लेले आनीक बाकीचे कोण आसा ते आनी हेद्या वेळाचेर हांगासर अशें कलेक्टरान सोल्युशन काडलें की KYC किंवा डिजिटलिटीन ज्यो कांय एक्टिविटी करपाक जाय त्यो करिना जाल्यार सर्वीस म्हणटा ती बंद करपाक जायना. ऑन रेजिस्टर केल्या उपरांत तांकां सिलिंडर दिवचो आनी खंयचीच सर्वीस जी आसा ती लोकांक दिना करून लोकांक त्रास करचो न्हू अशें त्या वेळार आमकां कलेक्टरांनी सोल्युशन काडून सांगलें. स्टील टायम इज देयर फुडें एक मिटींग केल्यार टायम आहा ताका स्टील मॅन्डेटरी ना अवेरनेस आसचें तेगे बाबतींत आनी पब्लिसिटी आसची आनी पीपल शूड नॉट बी सफर ती सर्विसीस आहा ती दिवचे तिने आनी कंटिन्यू करची मॅक्सिमम दिस मच पीपल ऑल्सो कॉपरेट विथ दिस एजन्सी. सरकार तुमच्या दारी म्हण सांगतात जाल्यार सिलिंडर KYC लिंकाच्या नांवान लोकांक तुमच्या दारी कित्याक हाडटात? तुमकां लोकां म्हऱ्यान वचपाक जायना? काणकोणकारांनी सरकारा कडेन जाप मागली. एडवान्स बुकिंगाक लागून KYC आनी आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें केल्लें. तेका घेवन काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी खवदळ पडिल्लो. त्या उपरांत आयज उपजिल्लोधिकाऱ्यान उपाय काडला. आमचे स्टाफ कमी आसा आमी तितले स्टाफ दवरूंक शकना आमकां कमिशन कमी मेळटा म्हणपा लागले आमी कश्ट करपाक म्हणपा लागले आमी स्टाफ दवरपा लागले कंपनीन दवरपा म्हणपा हिंदुस्तान पेट्रोलियमान हे प्रॉब्लेम आमी लोकांक कित्याक फेस करपाचे. आमी जेन्ना पयशे दिता पळय गॅस सिलिंडराक तेन्ना आमकां सर्वीस मेळूंक जाय आमकां सर्विसूच मेळना आनी परत परत आमी तकले आमकां गरम करपाक कित्याक वयतले थंय आमकां सर्वीस दिली आमकां काम जालें. कलेक्टरा कडेन तुमचे कितें कसली मिटींग आशिल्ली, कितें इश्यू आशिल्लो आनी कितें सोल्युशन कितें मेळ्ळें? आज आमी डेप्युटी कलेक्टर काणकोणाक सकाळी एक मेमोरंडम घेवन आयिल्ले जे काणकोणच्या तालुक्यात रिलेटेड आनी काणकोणच्या गेल्या सिटीजन आले वर ह्या बरा जे LPG गॅस सर्वीस आसा ते डिलर्स आसा ते आमच्या जे कंज्युमर्स आसा कस्टमर्स आसा तांकां तेमी स्ट्रिक्ट गायडलायन केल्ली आसा ते KYC लिंक करपा खातीर KYCचे ते आधार कार्ड मोबायलार लिंक करपा खातीर. एक लागून खुबशे आमगेल्या भायल्या एरिया आता लोलये पैंगीण खोतीगांव गांवकडेन श्रेष्ठ आगोंदा खोला मुन्सिपालिटी ह्या लोकांक येवपाक त्रास जाता आनी हांगा येवन कितें करता तांकां लायनी दवरतात आनी लायन मग खंय भायर रस्त्यार पावता आनी आमी कितें सांगलें तांकां पळय ऑलरेडी तुमी एक गायडलायन केल्ली कशी LPG गॅस सिलिंडर कलेक्शना खातीर तुमी ऑलरेडी तुमी हें घेतल्या आधार कार्ड घेतला आनी गॅस सिलिंडर दिवपाक तुमी स्ट्रिक्टली गायडलायन करनाका म्हण म्हाजें रिलेशन दियात आनी तेमगे कितें आसा ते आतां हे आज कितें आसा तांकां KYC आसा पळय KYC ते आधार कार्ड लिंक करपाक पडटा पळय मोबायलाक तें कितें पोर्टल चलना सर्वर चलना ताका लागून खुबशे लोकांक त्रास जाता अशें आसा. आतां आमी कितें डिमांड केल्लो आसा ह्यो सगळ्यो सर्विसीस आसा त्यो मागीर तांकां सुसुळीत करून दिवची म्हण त्रास नासतना आनी ते आतां तेणी डिलरा आपयल्लो मागीर सिवील सप्लायच्या हेका आपयलो ऑफिसरा आपयलो आनी तांकां बसोवन तेणी सगळें समजून सांगलें आसा म्हणजे हेजे मुखार ह्या लोकांक कसलो त्रास जावपा जायना म्हण. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. मंगळारा हवामान सुकें आसलें तरी सकाळ आनी सांजे पावस शिवल्लोच पूण पावसाचो तापमानाचेर उणो परिणाम जालो. चडशा वाठारांनी तापमान 31 ते 33 अंशां मेरेन उंचायेर पावलें. मान्सून फाटी सरत आशिल्ल्यान सोमारा राती अचकीत गडगडा सयत पावस पडलो. IMDन बिरेस्तारा मेरेन येलो अलर्ट जाहीर करून व्हडा प्रमाणात पावसाचो अदमास उक्तायला. कांय कडेन गडगड वीज पडप आनी वादळी वाऱ्याचो अदमास उक्तायला. मान्सून लागला फाटी सरपाक सोमारा राती भशेन अचकीत पावस पडपाची शक्यताय. बिरेस्तार मेरेन येलो अलर्ट, कांय कडेन गडगड वादळी वाऱ्या सयत वीज. बुधवारा सकाळी चडशा वाठारांनी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. त्या उपरांत दनपारची गरमी अणभवपाक मेळटली. तापमान
32 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतलें, पूण आर्द्रताय चड आशिल्ल्यान खरें तापमान 30च्या मध्याक ते 30 मेरेन चडपाक शकता. सांज मेरेन मळबांत कुपां दाटतली. अस्तंते कडल्यान घोळटल्या वाऱ्याक लागून दनपारची उश्णताय उणी जावपाक मजत जातली. रातच्या वेळार तापमान सुमार 26 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतलें. चडशा वाठारांनी फांतोडेर धुकें, उश्ण तापमान 32 डिग्री सेल्सियस. अस्तंते कडल्यान येवपी सौम्य वाऱ्याक लागून दनपारची उश्णताय जावं येता उणी. उणो पावस पडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.